भुरग्यांक खेळपा खातीर बांदिल्ल्या कुडचड्या वेल्या चिल्ड्रन पार्काची सामकी अवतिकाय जाल्ली आसा। सध्या हे पार्क भुरग्यां खातीर असुरक्षीत जाल्लें आसा। संबंधितान देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान पार्क बाबत स्थितीत आसा अशें कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचो नगरसेवक बाळकृष्ण होडरकाराचें म्हणणें। पळयात पुराय बातमी। हे कुडचडे वाठारांतले चिल्ड्रन पार्क 10 ते 15 वर्सां पयलीं हे पार्क सुरू केल्ले तेन्ना ह्या पार्काची देखरेख कुडचडे काकोडा नगरपालिका करताली। तेन्ना व्हडा प्रमाणात ह्या पार्कान भुरगीं खेळटाली। 2 वर्सां पयलीं नगरपालिकेन थाराव घेवन राना खात्याचे सुवाधीन केले। उपरांत वेळाच्या वेळ सामनाची दुरुस्ती आनी देखरेख जावंक ना अशें कुडचडे काकोडा नगरपालिकेचो नगरसेवक बाळकृष्ण होडरकाराचें म्हणणें। सध्या हे पार्क भुरग्यां खातीर घातक जाल्ले आसा। खेळपाचे सगळे सामान मोडिल्ल्या अवस्थेत आसा। देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंधित खात्यान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हे पार्क बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचे अशी मागणी बाळकृष्ण होडरकारा सयत थळाव्यांनी केला। सर, हांवें पळयलें कुडचड्याचें जें चिल्ड्रन पार्क आसा तें खंय तरी एक वायट परिस्थिती आसा आनी पळोवपाक गेल्यार तें भुरग्यां सेफू ना। तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? कुडचड्यार जे गार्डन आसा तें गार्डन पयलीं म्हाका दिसता लायन्स क्लब मेंटेन करताले, कित्याक आमी ल्हान आसतना जेन्ना गार्डनान वताले तेन्ना थंय लायन्स क्लबाचो बोर्ड आशिल्लो, म्हाका तरी अजून याद जाता। थंय घसरगुंडी आसताली, झोपाळे आसताले, बाकीचे मेज ते हाजे कितलेशे स्पोर्ट्स वेगळे वेगळे आशिल्ले। पूण आमी व्हडले जाले पूण गार्डन अजून पर्यंत तेदेच आसा। पॉप्युलेशन वाडलें पूण गार्डनाची परिस्थिती बरी जावपाची वाट्याची वर्स्ट जायत उरल्या। ताका लागून आमी फाटल्या दिसांनी रेजोल्युशन घेतिल्लें आनी तें गार्डन आमी फॉरेस्टाक हँडओवर केलें। ताजे नंतर एक्चुली फॉरेस्टान तें मेंटेन करपाक जाय आशिल्लें, पूण म्हाका दिसता 1.5-2 वर्सां मागीर जातली फॉरेस्टाक हँडओवर करत जाल्यार एटलिस्ट रेजोल्युशन घेतलें जाल्यार। ताजेर अजून पर्यंत कांय फॉरेस्टाचे कांय हालचाली जाले ना। कित्याक जाले ना म्हाकाय खबर ना, पूण अजून पर्यंत तर दिसता की कांय हालचाल जावना। सो हेजेर आतां नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलें तुमचें म्हणून आतां? नेक्स्ट स्टेप म्हणल्यार एक्चुली फॉरेस्टाक समज कितें डिफिकल्टी आसा, कितें प्रॉब्लम्स आसा जाल्यार तांणी चीफ ऑफिसरा कडेन येवन किंवा कावन्सिलरा कडेन येवन ते मेळून उलोवपाक जाय आशिल्लें, सांगपाक जाय आशिल्लें, किंवा एटलिस्ट एक रिटर्न कितें लेटर करपाक जाय आशिल्लें की दीज आर द डिफिकल्टीज वी आर फेसींग, आनी ताचें सोल्युशन कितें काडपाक आशिल्लें आमी बरोबर बसून काडपाक जातालें। त्यास इट इज नॉट दॅट की बाबा फॉरेस्टाक हँडओवर केलें म्हणटकीर फॉरेस्टाक सगळें पळोवपाचें बरोबर आसा, पूण तांकां कितें डिफिकल्टी येवपाक शकता ज्यो आमचे कडल्यान सॉल्व जावपाक शकता। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशीप म्हाका दिसता, कारण फॉरेस्ट जेन्ना मेंटेन करता तेन्ना आमी तांकां खंय तरी हेल्प करपाकूच जाय, पूण जो पर्यंत क्वेरीज आमचे कडेन येना तो पर्यंत आमी म्हणजे कशें हेल्प करतले। सो आमचो आतां 2 म्हयन्याचो 3 म्हयन्याचो काळ उरला। सो आफ्टर दॅट वी ऑल्सो डोंट नो। सो 2-3 म्हयन्यां भितर कितें पॉसिबल आसा जाल्यार वी कॅन डू दॅट, वी कॅन हेल्प देम फॉरेस्ट कितें आयले जाल्यार क्वेरीज घेवन। गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकर।